आता तुम्ही म्हणटा मायनींग बंद केलें आनी क्लॉड आल्वारिसा फाटल्यान धांवतात सगळे गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंट बी. तशें न्ही, क्लॉडान मायनींग खंय बंद केलां? क्लॉडान मायनींग बंदूच करूं ना. मायनींग कोणें बंद केलां हें तुमकां खबर आहा. ओके, आतां कितें जालें, मागीर ही पार्टी आसा न्ही, तांणी तुमकां खोटें आश्वासनां दिलीं, फटींगपणां सांगलें की मायनींग सुरू करता. मदीं मागीर फी घेतली, ती पार्टी आयली न्ही, फी घेतली हय आनी सुरू करता. आमचें मायनींग आतां तुमकां दिल्ली व्हेलें, दिल्ली बसयले आनी दिल्ली व्हडलीं भाशणां दिलीं. कोणें भाशणां दिलीं? गोंयचेच आयिल्ले थंय. दिल्ली कित्याक वचपाक आशिल्ले तर? हांगाच बसपाक आशिल्ले. थंयचे कोण येवना न्ही, कोणूच येवना. कित्याक ते करूंक शकना. आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की ते करूंक शकना म्हणून, मागीर तांणी कितें केलें? कोणाचेर आळ घालता आतां? आळ घातलो क्लॉड आल्वारिसाचेर. एक्चुअली क्लॉडान बंदूच करूं ना, कोर्टानूय बंद करूं ना. बंद केलां हें सगळ्यांक खबर आहा, कोणें तें नांव घेना, तुमकांय खबर आहा. आतां एक सांगता, कितें आसा जाण तूं, 1,00,000 कोटीची चोरी जाल्या आनी ही 1,00,000 कोटीची चोरी जी आसा ती रिकवर करपा जाय. ही रिकवर तर केली, तुमचे ट्रकाचे इन्स्टॉलमेंट आसा ते भरपा जातले, आनी कोण कसली मशिनरी आसा ताजे भरपा जातले, कोण गॅरेजीन कोणा नुकसान जालां ताजे पयशे भरपाई जातले. ओके, कोणाची शेतां नुकसान जाल्या, शेतां बी पेड्डेर जाल्या, ती सारकी करपा जातली. कोणाची भाटां झाडां आनी काजू बी पेड्डेर जाल्या न्ही, कित्याक ते धुल्ल वता, बसता घरां. सो हांचे सगळ्यांचें बरें करपा जाता. सगळ्या शेतां बी सारकी बरी करून ते चिकोल काडून बी परत तांकां शेत रोवपाक दिवपा जाता, सगळें करपा जाता न्ही. सो पयली गोश्ट म्हणटा ती रिकवरी. मायनींगचे रडगाणे वेगवेगळे जाण सद्या गायत आसात. सरकार गाता, मुख्यमंत्री गाता, आनी ताका भरीक भर म्हणून मदीं पुतू गांवकार सारकेलो मनीस आसा तोय बी तेंच करीत आसा. आनी पुतू गांवकाराचें सगळ्यांत व्हडलें एक म्हणजे ताका अर्थ ना, बेजलेस अशा प्रकारचे स्टेटमेंट्स करता तो. ते म्हणजे मायनींग बंद जाल्यार ताका कारणीभूत आमचो गोवा फावंडेशन किंवा डॉक्टर क्लॉड आल्वारीस. अरे शाण्या मनशा, क्लॉड आल्वारिसाकच जर बंद करपाचो ताका पावर आसली जायत जाल्यार तो हेच्या पयलींच बंद करतलो आसलो. क्लॉड आल्वारीस हेका न्हय जबाबदार. सुप्रीम कोर्टाक जेन्ना दिसता क्लॉडान समोर दवरलेले सगळे जे एविडन्सीस आनी जे आर्ग्युमेंट सगळे जाले ते सगळे एक्सेप्टेबल जाले, आनी ते एक्सेप्टेबल जाल्या नंतरच सुप्रीम कोर्टान सगळ्यो मायनी बॅन केल्यो. आनी नुसते बॅन केली ना तर 2007 पासून गोंयान एकय लीज अस्तित्वात ना अशा प्रकारचे रिमार्क दिले ऑर्डरीन आपल्या. त्याच्या फुडें वचून सुप्रीम कोर्टान हें सांगलें की सगळ्यो ज्यो लिजीस आसात तेंचें ऑक्शनिंग जावपाक जाय आनी ते मॅन्डेटरी आसूंक जाय. आनी आतां हें जाल्यार कितले दीस जाले ऑक्शन करपाचें? तेच जाल्यार आतां 5 वर्सां सुमार जालीं. 5 वर्सांक सरकाराक जर खरेंच मायनी सुरू करपाच्यो आसल्यो आनी सरकाराक जर खरेंच आपल्या तिजोरीन पयशे जाय आसले, आतां जे बँकरप्ट जाले, बॅकबोन मोडलो आनी कितें ती नाटकां उलयतात ना, ते जर खरें जाय आसले जायत जाल्यार ते तेन्नाच कितें करतले आसले, ताबडतोब एका वर्साच्या भितर ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरू करतले आसले. सरकाराकच ते नाका. तेचे कारण भितर आनी कितें तरी भानगडी आसतल्यो सरकारच्यो, किंवा कितलेशे पॉलिटिशियनांनी स्वता मायनींग लिजीस खरेदी केल्ल्यो आसतल्यो बेनामी, आनी त्यो तश्यो टिकून उरच्यो म्हणून ही सगळी मदीं नाटकां चलता. हांव सकाराम पेडणेकर, हांगा मयेचो शेतकरी आनी आमची मुळाक खाजन संघटना जी आसा शेतकऱ्यांची तेजो सेक्रेटरी जावन आसा. आमी गेली कितलीशींच वर्सां आमच्या वडिलोपार्जीत जी शेती आसा तेजी शेती आमी करीत आसा. पूण जेन्ना पासून हांगा मायनिंगाचो प्रादुर्भाव जालो तेन्ना पासून शेतीचें जें उत्पन्न आसा तें खूब प्रमाणान कमी जाल्लें आसा. आमकां तेन्ना जवळ जवळ अर्दी लोत म्हणटा तेका 7 खाणी सादारण 8 खाणी अशें भात पिकतालें. आयज तें 4 खाणी हेजेर पावल्लें आसा. आनी हें पावलां तेजेरूय आनीक कशें आहा की आमी सरकारान जें आमकां सॉयल टेस्टींग केलें वा सॉयल टेस्टींगचें कार्ड आसा, ह्या कार्डा प्रमाणे म्हाका 37 किलो तेंच्यांनी सारें रिकमेंड केल्लें आसा. हांवें 37 किलो न्हू जवळ जवळ 75 किलो सारें मारून पळयलें, म्हणून जें पीक आसा तें आमकां आयज मेळना. हो परिणाम जो आसा हो हांगासरल्या मायनिंगाचो परिणाम आसा. आनी ह्या मायनिंगा मुळे सगळी शेती जी आसा नापीक जाल्ली आसा. हेचो सरकारान खरें म्हटल्यार दखल घेवन हेचेर योग्य ती कारवाई तेंचेर करपाक जाय आसली. आयज आमचे कामगार नेते एक पुती गांवकार आसा ते क्लाउड आल्वारिसांक दोश दिता
हें आमी ह्या कुती गांवकाराचो सुद्दां निशेध करता. कित्याक लागून तर आयज क्लावडा सारके मनीस जे आसा ते शेतीक लागून आयज काम करता, निसर्गाक लागून काम करता आनी तांकां जर अशे हे मनीस दोश दिवपाक लागले जाल्यार ते योग्य न्हू. कुती गांवकारान शेतकाऱ्यांच्या बरोबर रावचें, शेतकाऱ्यांचें जें नुकसान जाता तें भरून दिवपाक लागून तेंच्यांनी प्रयत्न